नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सरकाराचे मायनिंग रॉयल्टी आणि टॅक्साचे येणावळींत गणित गडबडिल्ल्यान 650 कोटीच्यो येवजण्यो चालीक लावपाचो प्रस्न पयसो खंयच्यान जातलो उबो, पळयात सरकारी तिजोरेचो पंचनामो। सरकार स्वता लीज घेवन मायनिंग सुरू करूंक सोदता म्हूण पातळ्यो खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकार खबर न्हयकार ना। फटीचे रिपोर्ट छापून सुप्रीम कोर्टान कोफुसावा करपी रॅकेट वावुरता, मुख्यमंत्र्याचो आरोप। काँग्रेसीन केल्या लोकसभेचे दोनूय सीट लढोवपाची तयारी। काँग्रेस हाऊसान जाली म्हत्वाची बसका। वेंचणुकेचे स्ट्रॅटेजी खातीर कार्यकर्ते फुडाऱ्यांकडच्यान घेतल्यो फॉर्माचेर सुचोवण्यो। मराठी अकादमीची घटना दुरुस्ती करपाचो अधिकार फक्त आमसभेक आनी कोणाकूच ना। अकादमीचो अध्यक्ष नरेंद्र आजगांवकाराची प्रतिक्रिया। अकादमीचेर टिका करप्यांचेर काडलो फोग। गोंयकारांनी मोठे उमेदीन मनयली व्हडली दिवाळी। 15 भर चलिल्लो दिव्यांचो उत्सव सोंपलो। तुळशीचे लग्नाक गोविंदाचो गजर, लग्नाचो सीझन। आणि स्पेशल ऑलिंपिक्स भारताची खासा फुटबॉल कार्यशाळा। स्पेशल लोकांक दिता उर्बा म्हणटा राष्ट्रीय संचालक विक्टर वाझ। खबरो विस्तारान। प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार सध्या 60,000चे रीण आसा। सरकाराचे मायनिंग रॉयल्टी आणि कमर्शियल टॅक्साचे येणावळीचे गणित गडबडिल्ल्यान सुमार 650 कोटीच्यो येवजण्यो चालीक लावपाचो प्रस्न उपरासला। परिस्थिती अशीच उरली जाल्यार चडांत चड 65% अर्थसंकल्प चालीक लावंक शकतलो। हो पयसो सरकार येणावळ वाडोवन काय रीण काडून उबो करतलो काय येवजण्यांक ब्रेक लायतलो। पळयात सरकारी तिजोरेचे पंचनाम्याचो तिसरो आनी निमणो भाग। सुमार 125 कोटीच्यो डझनभर येवजण्यो थारायिल्ल्या प्रमाण चालीक लागतल्यो काय ना, हो सरकार आनी लोकां सामकार सध्या मोठो प्रश्न। सरकारान उलोवन दाखयिल्ल्यो म्हत्वाकांक्षी येवजण्यो 100% चालीक लायल्यार खर्च कितें जातलो तो पळयात। हातूंत क्लस्टर पावंड्यार मुळाव्या सुविधा उदरगती खातीर 163 कोटीच्या येवजणे सावन प्रत्येकी 150 कोटीच्या खर्चाच्यो लाडली लक्ष्मी, गृह आदारा सारकिल्ल्यो येवजण्यो आसात। ते भायर दरेकी 10 वा 30 ते 40 कोटी मेरेन खर्चाच्यो किमान रोजगार हमी सारकिल्ल्यो आनीक 7 येवजण्यो आसात। ते भायर लाखावयर जाण्टेल्यांक म्हयन्याक 2000 दिवपी, वर्साक 300 कोटी खर्चाची दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचें वजें आसा। पेट्रोलियम वेट माफ करून पेट्रोल सवाय केल्या उपरांत रांदपाच्या गॅसाचो प्रेस फुडलीं 5 वर्सां आसा तसो दवरपाची येवजणूय सरकारान अर्थसंकल्पांत उलोवन दाखयल्या। सद्याची परिस्थिती पळोवन सरकारान त्या प्रस्तावाचेर जाकमाक करपाचें सोडून दिलां। गोंयांत 5 लाख गॅस कनेक्शनां आनी 3.5 लाख रेशन कार्ड बाळगुपी फामील आसात। प्रत्येक सिलिंडरा फाटल्यान 500 रुपया सबसिडी दिल्यार सिलिंडराच्या येवजणेचेर वर्साक 150 कोटी तरी घालचे पडटले। आतां मेरेन सरकारान 500 कोटी रीण मार्केटांतल्यान घेतलां। 820 कोटी मेरेन रीण घेवपाची तरतूद सरकारान अर्थसंकल्पात केल्या। सध्या राज्याचे भौशीक रीण 8,278 कोटींचेर पावलां, म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार जवळ जवळ 60,000चे रीण आसा। परिस्थिती अशीच उरल्यार सरकार सुमार 2,500 कोटीच्या येणावळींतलो उणाव खंयच्यान भरून काडटलो हो मोठो प्रश्न। सरकार चडांत चड 65% अर्थसंकल्प चालीक लावंक शकतलो, अशी सध्या परिस्थिती आसा। हो पयसो सरकार येणावळ वाडोवन काय रीण काडून उबो करता काय येवजण्यांक ब्रेक लायता ते फुडले 4 म्हयने सांगतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। काय लीज सरकार स्वता आपल्या ताब्यांत घेवन मायनिंग परत सुरू करपाची शक्यताय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान न्हयकारूंक ना। सरकार स्वता मायनिंग लीज घेतलो म्हणपाची खबर पातळिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यांक त्या विशीं प्रुडंटान विचारलें तेन्ना ताणें सावध भुमिका घेतली। तो म्हणटा, सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या मायनिंगाचेर निकाल दी मेरेन आपूण हे गजालीचेर उलोवचो ना। मायनिंगाचेर फटीचे रिपोर्ट करून
सुप्रीम कोर्टा मुखार कोफुसांवां करपी एक रॅकेट सध्या वावुरता असो आरोपूय मुख्यमंत्र्यान केला. असलोच रिमार्क सुप्रीम कोर्टाचे हियरिंग पूर्ण जाल्या शिवाय करपाचो ना. कारण एक मोठे रॅकेट गोंयांत आसा. काही जाण उलयल्ले म्हणजे आपुणूच बातम्यो तयार करता आनी त्यो मागीर सुप्रीम कोर्टाक फायल करतात. त्यामुळे हांव काही एक उलोवचो ना. म्हजें जें कितें म्हणणें आसा सुप्रीम कोर्टाचें येतलें त्या वेळार तुमकां हांव हें दिता, एफिडेविटची कॉपी दिता. काँग्रेसीन लोकसभेचे गोंयचे दोनूय सीट लढोवपाची तयारी सुरू केल्या. आयतारा काँग्रेस हावजान जाल्ले प्रदेश काँग्रेस समिती आनी विधिमंडळ गटाचे बसकेन दोनूय उमेदवारांची नांवां सुचोवपाची सुचोवणी आमदार फुडाऱ्यांक केल्या. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण दक्षिणेंतल्यान सार्दीन आनी चर्चिल गट जाल्यार उत्तरेंत खलप गटान हालचाली सुरू केल्यात. काँग्रेसीन गोंयच्यो दोनूय लोकसभा सुवाती लढोवपाची तयारी सुरू केल्या. फाटली लोकसभा वेंचणूक काँग्रेस राष्ट्रवादी युतीन लढयल्ली. दक्षिणेंतल्यान युतीचो सार्दीन आयलो, मात उत्तरेंत राष्ट्रवादीचे सिटार राविल्लो काँग्रेसीचो जितेंद्र देशप्रभू पडलो. हे फावटूय युती आशिल्ल्यान उत्तरेंत युतीचे उमेदवार राष्ट्रवादीचो आसतलो आनी ताका काँग्रेस तेंको दितली अशें राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्यांनी पयलींच उलोवन दाखयलां. मात काँग्रेसीन आपली तयारी सुरू केल्या. हे फाटभुंयेर आयतारा काँग्रेस भवनांत प्रदेश समिती आनी विधिमंडळ फुडाऱ्यांची बसका जाली. बसकेक सुभाष शिरोडकार, अलेक्स सिकेर, माविन गुदीन, विश्वजीत राणे, रमाकांत खलप, प्रतिमा कुतिनो, वालंका आलेमांव, दयानंद सोपटे हे फुडारी येवन गेले. उमेदवारी खातीर गटाचें लॉबिंग सुरू जालां. सध्या उत्तरेंत खलप गट जाल्यार दक्षिणेंत सार्दीन आनी चर्चिल गटाचे यत्न चल्ल्यात. दोनूय उमेदवारांची नांवां सुचोवचीं अशी सुचोवणी ह्या फुडाऱ्यांक केल्या. प्रत्येक उमेदवारा खातीर 3 पर्याय दिल्यात. फॉर्म आसा 5 पानी. फॉर्मांत काँग्रेस कार्यकर्ते फुडाऱ्यांक कांय ठळक प्रस्न. प्रत्येकान काँग्रेसीची 3 उमेदवारांची नांवां सुचोवचीं. खंयच्याय मतदारसंघात खंयचो फुडारी लोकप्रिय. फाटले लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस उमेदवाराचे जैत पराभवाचें मार्जीन. भाजपाचो उमेदवार कोण आसतलो. काँग्रेसीचो उमेदवार जिखपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें. फाटले फावट उत्तरेंत उमेदवार कित्याक पडलो. भंडारी समाजाचें वोटींग कितलें. मायनॉरिटीचें वोटींग कितलें. उत्तरेंत हाताचे चिन्नाचेर काँग्रेसीचो उमेदवार रावतलो काय घड्याळाच्या चिन्नाक काँग्रेस तेंको दितली तें निमणें पक्षश्रेश्ठीच थारायतले. मात काँग्रेसीन दोनूय सिटां खातीर आतां सावनूच नेट लायला इतलें खरें. प्रुडंट मिडिया खातीर रिपोर्टर महेश गाडी बरोबर व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. आतां घेवया एक विसव.